मायमोगाचे येवकार हांव मनीषा जाधव सुरेख पळयाच्यो हेडलायन्स। कालवा प्रदूषण अहवालाचेर गंभीर हुस्को निर्माण, एनआयओच्या निकालाचेर बेगोबेग स्पष्टीकरणाची मागणी, पारंपारीक नुस्तेमाऱ्यांचेर कोसळ्ळा दुख्खाचो दोंगर। गोयचे पहिले मुख्यमंत्री भाग्यविधाते भाऊसाहेब बांदोडकरांची पुण्यतिथी, युवकांनी तांचो घेवचो आदर्श, कार्यावळीत आयोजकांनी मारला उलो। नैऋत्य मान्सूनाचो प्रभाव गोंयांत अजूनही दुबळो, 18 ऑगस्ट मेरेन मध्यम पावस, हवामानाची दिवंक ना कसलीच खासा शिटकावणी। आणि आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। दर्यादेगे वयल्या हजारांनी कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचो हुस्को दिसान दीस वाडत आसा। सरकाराक कालवा प्रदूषण अहवालाचेर नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीच्या निकालाचे बेगोबेग स्पष्टीकरण दिवपाक सांगला। ह्या अनिश्चिततेक लागून पारंपारीक नुस्तेमार आणि शेलफिश एकठांय करपी लोक जे आपल्या उदरनिर्वाहा खातीर दर्याचेर निंबून आसात तांचेर दुख्खाचो दोंगर कोसळ्ळा। पयरूच एनआयओन एक रिपोर्ट सबमीट केले कडेन आसा आनी तेतूंत तांणी म्हणले कडेन आसा की ही जी कालवां आसात ह्या कालवांक खंय तरी एक डिसीज जाल्ले कडेन आसा म्हणून, आनी ह्या डिसीज जाल्ले कारणान हांगा खुबसो नुस्तेकारांक मार येवपाचो संभव आसा। सद्याक जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसात हेंचे मदीं एक व्हडली भंय पडले कडेन आसा की ह्या जे डिसीसीस हितूंचो रोग जाल्ले कडेन आसा वो फक्त कालवांक जाला काय जोबांकय जाला, त्याच बरोबर तिसऱ्यांक जाला, हेंय पळोवपाची गरज आसा। आनीक ही जर जाल जाल्यार हे ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे आसात चड करून सावथाचे हांकां खुबसो मार पडटलो आनी त्याच बरोबर नॉर्थाकय बी। आमकां खरें कितें म्हण तें सांगचें म्हण आज रुच सिल्वाचो आसा MLA हेणी आज मागणी केले कडेन आसा, ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसात हेणीय मागणी केले कडेन आसा की आमकां खरें कितें म्हण तें सांगचें ना जाल्यार आमकां कितें तरी ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक कम्पेन्सेशन दिवचें म्हणून मागला। फाटी आमचो एक रिपोर्ट येयला प्रेसाचेर एनआयओन रिलीज केल्लो आमचे कोस्टल लायन रिवरां सोगतें पोल्युशन कंटेमिनेटेड जाल्लो आहे आनी कॅन्डियम हेचो वॅल्यू वाडलो आहे आनी तें हेल्थाक वायट आनी आमचे हॉस्टेल आमचे जॉब कालवां आहाय ती इफेक्ट जाला। सो आतां आमची रिवर साला आहा आनी रिवर साला आमचे गरीब लोक व्हड व्हड बिजनसमॅन ते आतां कितलींच वर्सां जालीं, शंबरान मायज वर्सां जालीं थिंग लोक रावता आनी हे बिजनसाचेर डिपेंड आहा। कालवां, तिसऱ्यो, जॉब आनी बाकीचें जें कितें आमचे रिवर साला जाता तितलें तेजेर डिपेंड आहा। आनी ते आमचे दादलेय काम करतात थिंगा भायलोय काम करतात, कालवां बी काडून थिंगा काडून बाजारांत व्हरून विकतात। सो आतां हो रिपोर्ट येयला त्या प्रमाणे आतां तांच्या बिजनसा माल पडपाक जाय। तो रिपोर्ट सारको आहा काय ना तें गव्हर्मेंटाचें क्लॅरिफिकेशन जाय। सो आमी आज धा डिमांड घालून आमी हेका रिप्रेझेंटेशन दिलां सॉफ्टवेअर डिपार्टमेंटान, चीफ मिनिस्टर जावं, फिशरीज मिनिस्टर जावं, सेक्रेटरी ऑफ फिशरीज जावं, आमी एनआयओ दिलो आहा, पोल्युशन बोर्डा दिला, हेल्था दिला, सगळें 10 कडेन आमी हें रिप्रेझेंटेशन दिलां। तुमी हो रिपोर्ट घेयाय, हो कितें ऑफिशियली तुमी घेयाय, ते व्हेरीफाय कराय आनी एक स्टेटमेंट काडय, कॉमन स्टेटमेंट काडय। आतां ह्यो तेमी हे सर्वे केल्या ती टेस्टिंग केलां काय खंयची रुगराचेर केलां, लोकेशन खंय तें आयडेंटिफाय केलें तें आमकां सांगाय। तर रिवर साला केलां, अमके कडेन केलां, अमके कडेन तें आमकां मेळ्ळां म्हूण कंटेमिनेशन जालां म्हूण आमकां सांगपाक जाय, गव्हर्मेंटान सांगपाक जाय, सॉफ्टवेअर डिपार्टमेंटान येवन। तेजे भाशेन आतां जालें जाल्यार तेजे प्रिकॉशन तें गव्हर्मेंटान घेवपाक जाय। गव्हर्मेंट कितें करतलो, कित्याक आमचे बिजनस बारीक फिशरमॅन आहाय तांकां हे त्रास जातले। कालवांचेर आमी जियेताय, आमकां ल्हान आसलो भुरगीं व्हडले करले आमच्या आवय बापायनी कालवां विकून जायते त्रास घेयले, खूब त्रास घेवन तेमी कालवां पडली। इतलीं वर्सां आतां तेमी कालवां पडून जाण जावन मेली आमची हे पुर्वज, आनी आमी कालवां केन्ना इश्यू घेवंक ना। हो फर्स्ट टायम एनआयओन हो इश्यू रेज केला आनी आमगे लायवलीहूडा पोटाचेर आमकां मार बसला सारको। आमगे जायतो ट्रेडिशनल लोक सारे जियेन आहा तेजेर, जायतो जोडटाय आमी कालवांचेर ना म्हूण न्हय, वी आर लिटरली डिपेंडंट ऑन ऑयस्टर्स। आनी आमगे स्पेशली आमगे आंबेली मेन विलेजी आमी चड ऑयस्टर्स काडटाय। आगे रिवर सालान भितर आमगे वेलिंग, कुडबोंड चड ऑयस्टर्स, कित्याक माउथ ऑफ द रिवर साल इज क्लोज बाय टू द सी। सो आमकां फ्रेश वॉटर दर्याचे भितर येता तेन्ना आमकां उत्पन्न जायत जाता ऑयस्टर्साची, आनी एवरी सिजन आमकां न्यू ऑयस्टर्स आमकां ग्रो जाता। इम्पोर्टंट हें ताजो, आनी हांव नकळो तांकां कितको तें आतां हें मेळटें आनी तें खंय हें कोन्न तें स्टडी कोन्न तें मेळटें तांकां कांय खबर ना आमकां।
एनआयओन आपल्या निष्कर्षाचेर परतून विचार करचो आनी कसले चुकीचे दावे करचे न्हय असो उलो चर्चील आलेमांव हांणी मारला. चिकन चिकन आतां खाताय न्हू गांवठी न्हू दुसरें तेजें कितें जावपाक शकता कित्याक तेका इंजेक्शन आहा तें पील 15 दिसान येत कोताय तेका मार येवपाक शकता आनी ते जे लोक चड आता कालवांचेर हेजेर पोल्युशन जाता म्हणजे सगळीं फकाणां ही कालवां हे जॉब हान लोक 100 वर्सान का मेल मरे पयल्या लोकांक हें चिकन मेळटालें हें चिकन खाताले हे चिकनाचेर सगळें येवप चिकन म्हणटा तेका इंजेक्शन समज जाय तूं आतां आमगे ते भुरग्यांक सांगू तें गांवठी चिकन तेंका लायचें ना पूण हें चिकन लायचें ना मोव न्हू तें जल्मत न्हू सो हे चिकनाचेर बांदूड खूब आहा चिकना इंजेक्शन पळय म्हाका तुजी पडा आवडटा जल्मत न्हू पूण कालवांचेर जॉबाचेर केन्ना जावपाना कांय हे कालवां जॉब हान आमगे लोक 100 वर्सान मेल मरे पयले लोक चिकन हें नासलो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी भक्तीपय बाळगी. गोय सरकार पाटोपणजी हांगच्या ग्रामपंचायतीच्या संचालकाक एक खाजगी इमारतीत भाडे म्हणून म्हयन्याक 22 लाख रुपया दिता आणि आता मेरेन 13 कोटी फारीक केल्यात. हो विषय घेवन समाज वावुरपी मुखार आयले. मुखेलमंत्र्याच्या फुडारपणाखाला सरकारान सेल्फ प्रमोशनाचेर खर्च करचे परस सरकाराचो रेंटाचो खर्च उणो करपाचेर लक्ष केंद्रीत करचे असो उलो समाज वावुरप्यांनी मारला. आम्ही आयज हांगाले डायरेक्टर ऑफ पंचायत ऑफिस आणि इतर जे ऑफिस आहा न्हू गव्हर्मेंटाकडे ऑफिसां खंयची आसा ते गोंयची जनतेक सांगा. हो 3 रुपया पर स्क्वेअर मिटर जागो पाटो कॉलनी जी आसा ही परिकर आसतना गव्हर्मेंटान 3 ते 5 रुपया पर स्क्वेअर मिटर जमीन घेतलेली आणि ही जमीन सरकाराक जाय म्हणून घेतलेली. तशीच मोपा एअरपोर्ट जो आसा सरकाराक जाय म्हणून घेतलो. आयज मोपा एअरपोर्ट सरकाराक जाय म्हणून घेतला न्ही तूं तर मोपा एअरपोर्टाचेर इंटरनॅशनल हॉटेलां जी येतात बरी 5 स्टार हॉटेलां हे गोंयचे जनतेक तुमी सांगल्यात आमी ती जमीन सरकाराची घेतल्या म्हणून. अरे गोंयचे जनतेची तोंडाक पानां पुसली कोणाक जॉबूच दिवंक ना. आमी एग्रीमेंट गव्हर्मेंटान मारला तो कोण बिल्डर जो आसा न्हू हांगा तेका आमी दोशी धरूं शकना. तो आपले प्रिमायसीस म्हणटर कोण येयलो काय ना तो भाड्याक दितलो. तेजेर आमचें काय हें ना तेजेर आमचें काय आमी तेजेर काय म्हणिना. आमी उलयता हे सरकार हो बेबंदशाही हुकुमशाहीचो सरकार हे हेंच्यांनी गव्हर्मेंटनी करूंक जाय न्हू. हे बीजेपीच्या सरकारा कडल्यान प्रत्येक ल्हान भुरग्यांनी शिकल्याय ल्हान भुरग्यांनी शिकोवंक जाय. आमी शिकले जाल्यार कित्याक लागून शिकपाक जाय. शिकल्या उपरांत परीक्षा दिल्या उपरांत खरोखरच आमी पास जातले काय ना. पास जाले जाल्यार खरोखरच तितले मार्क पडले ते आमकां घालतले काय ना. हे सरकार आमचे गरीब बहुजन समाजाचें सरकार न्ही हे श्रीमंत लोकांचें सरकार. हे आपल्याक जाय तशें पेपराचेर हे घालता जाय तशें पेपर करेक्शन करता आनी आपल्या मनशांक वयर काडटा प्रमोट करता. त्या सरकारा बद्दल कांयच उलोवपाचें ना. सरकार फटिंगाचें सरकार. देव बरें. संजय बरोडेन ज्या पद्धतीन RTI काढले आणि जो हिशोब तेणे आयज दिल्लो आसा 13 कोटी सुमार हेंच्यांनी अजून मेरेन ह्या बिल्डिंगेचेर मोडले. दुर्दैव आमचे की आमकां हे असले सरकार मेळ्ळें म्हणून. कित्याक आयज जेन्ना सरकार 30,000 कोटीच्या वयर सुमार रिणान आसा त्या टायमार कॉस्ट कटींग करून खंयच्या पद्धतीन आमी पयशे सेव्ह करपाक शकता ही आयडियोलॉजी आसपाक जाय आनी सेव्ह करून ते रीण आमी कशें फारीक करपाक शकता ही मेंटॅलिटी आसपाक जाय. न की एडवर्टायजमेंट करून आपले स्वताचे प्रमोशन करून कितें पयशे कशे इबाड करपाचे हे चुकीचे. आयज जेन्ना सेंटराचे मंत्री येतात तेन्ना एडवर्टायजमेंट करून कोटी मोडटात इव्हेंटांचेर कोटी मोडटात. आयज तुमी पळयता भाडी जे गव्हर्मेंट ऑफिसां आहा जे भाड्याक आहा त्या भाड्यांचेर कोटी मोडटात आनी आमी पळयता इन्फॉर्मेशन आनी पब्लिसिटी जे डिपार्टमेंट आसा हे फक्त प्रमोद सावंताक प्रमोट करता. आतां प्रमोद सावंत काय नॅशनल हिरो न्हू प्रमोट करपाक. बूट सूट सगळे एडवर्टिजमेंट जे असतात ते प्रमोद सावंताचे असतात. रस्त्याचेर होर्डिंग लागले ते प्रमोद सावंताचे लागलेले आसा. दॅट मीन्स बाकीचे मंत्री कसलीच कामां करिनात. बाकीचे आनी गव्हर्मेंटान कसलीच कामां जायनात. कितें तो बाकीचे इन्फॉर्मेशन आनी पब्लिसिटी म्हटल्यार कितें इन्फॉर्मेशन लोकां मेरेन पावपाक जाय ते डिपार्टमेंट कितें कितें गव्हर्मेंट जॉब्स आसा स्किमी आहा आनी कितें आहा ते सगळे पावपाक जाय लोकां मेरेन. पूण आयज गव्हर्मेंटाची जी यंत्रणा आहा न्हू ती प्रायव्हेट कशी काम करता. जो जेन्ना मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आसलेलो तेन्ना ह्याच पाट्यार तेणीन सांगलेले की आमचे शेतकऱ्याची जमीन घेतलेली तेणीन कितें सांगून की हांगा गव्हर्मेंटाची जी ऑफिसां आसतली पळय ती एकीकडे येतली आनी हांगा आमी गव्हर्मेंटाची ऑफिसां वांगडा सगळे आसतकूच बरें पडटा येवपाक जाणट्यांक नेणट्यांक म्हणून तेणीन सांगलेले कमी पयशांनी ती शेतां घेवन. आयज पळयता जाल्यार हो सरकार काडटा आनी PPPच्या अंडर सगळे ऑफिसां आहा पळय ती PPPच्या अंडर दिता. अरे PPP कोण
तुमच्याकडे जायना, हे गव्हर्नमेंटाकडे जायना, ऑफिसां लोकांक सांगून त्यांची शेतां घेतली, ऑफिसां थंय घालता म्हणून सांगले तुम्ही, तरी पूण तुम्ही काडटानी PPPच्या अंडर. आणि 2018, 19, 20, 21 4 वर्सां जाली आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन वयताले जुंता हावजान. थंय संडासाची उदीक अक्षरशः टॉयलेट केल्लेले पळय ते पासून आसलेले. आमी व्हिडिओ काडून न्हू आनी सगळे फोटो मारून जाणटे नेणटे वयताले, लिफ्ट बंद, शॉक येता पळय तसली परिस्थिती आसलेली तेंची. आनी तेंच्यांनी कितें हांगा शिफ्ट केला म्हणून सांगल्या. लोकांक 4 वर्सां कंटिन्यू जाणट्यांक कोण येता पळय तांकां 4 वर्सां तेंच्यांनी कंटिन्यू रडयले. आनी जे भाडे वयताले पळय ते कोणाच्या बोल्सान गेले हे म्हाका विचारपाचें आहा गव्हर्नमेंटाक. हांगले पंचायतीचे पळय जे भाड्याक घेतल्या न्हू, हितून ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह जनरल जो आसा पळय न्हू तेजो रोल आसलो काय आनी तो केलो काय. जर करूंक ना जाल्यार विजिलन्स डिपार्टमेंटान हितून दखल घेवपाची गरज आसा. कारण आतां गोंयान इतली लुटालूट चल्लेली आसा, अमूक टेंडर काडटा, अमूक काम करता, पूण पळोवंक तर वचात न्हू जाल्यार ज्यो रेटी आसा पळय न्हू तितून जमीन आसमानाचो फरक ज्या प्रमाणे आसा पळय त्या प्रमाणे दिसता. गोवा 365 खातीर जाहीद हसन, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयचे पयले मुख्यमंत्री भाग्यविधाते भाऊसाहेब बांदोडकराची पुण्यतिथ मनयली. भाऊसाहेबांच्या पुतळ्याक आदरांजली दिवन युवकांनी भाऊसाहेबांचो आदर्श घेवचो म्हण उलो साबार कार्यावळींनी आयोजकांनी मारलो. तशेंच बांदोडकरांच्यो यादी जागयत तांच्या कार्याची याद करून दिली. पळयात कांय खीण. हांव गोंय सरकारच्या वतीन आनी गोंयच्या लोकांच्या वतीन तांकां आदरांजली ओंपता आनी सातत्यान दर वर्सा तांच्या जयंतीक आनी पुण्यतिथीच्या निमित्तान आमी भाऊसाहेबांच्या स्मृतीक याद करता. तांच्यांनी गोंया खातीर केल्लें काम हें सदोदीत आमच्या स्मरणांत उरचें. विशेश करून भुरग्यांक मोठ्या प्रमाणांत तांच्या समाधी स्थळाचेर स्थळाचेर आमी हाडटा इतल्याच खातीर कारण सगळ्या भुरग्यांक भाऊंच्यो स्मृती तांकां सदोदीत याद उरच्यो ह्याच भावनेंतल्यान आयच्या दिसा परत एकदां गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री ह्या नात्यान हांव तांकां आदरांजली दिता आनी तांच्यांनी केल्लें काम हें सदोदीत आमच्या स्मरणांत उरतलें. समाधी केन्ना म्हटल्यार समाधी फुडल्या वर्साच्या पयलीं पुराय जातली हें हांव आश्वस्त करतां. ते गोवा पक्षाचे पयले मुख्यमंत्री म्हणून गोंयचे जाले तेन्ना तिसूच सीट आशिल्ले आनी सातत्यान ते विजयी जात गेले. तो मोगो पक्ष आज पासून त्याच्या पुण्याईन महालक्ष्मी नवदुर्गा यांच्या पुण्याईन आज सातत्यान तो कार्यरत आसा एकाच निशाणीची शिव निशाणीची. आणि हो फक्त कार्यरत आसा त्याच्या कामा खातीर आणि त्याच्या जे मतदार गोंयांत आसा कार्यकर्ते आसा तांकां ठाम खबर आसा की ते कशे नेते आशिल्ले. स्वता हिंदीचे बळाचेर मुखार वचत कारण साधन सुविधा खूब आसात आणि ह्या साधन सुविधा निर्माण केल्ले ती अजुनी स्थिती भक्कम आसात आणि ही भक्कमतेचो पांयो जर कोणी जर घातलो जाल्यार भाऊसाहेब बांदोडकरान घातिल्लो आसा. ह्या वेळाचेर चड न उलयता आसतना हांव इतलेंच म्हणटलो ताजी यादी ताजी स्मृती कायमच्या स्मरणान दवरता आसतना आठवणीन हाडटा आसतना त्यो वास्तवीकत्या रुपान ताजें अंमलबजावणी जावप ताजे विचार घेवन मुखार वचप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. कारण आज शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान युवकांक विचार आयिल्ले आसात पूण विचार खंय पर्यंत आसत तो आज ह्या युवकांनी विचार करपाचो आसा. कारण फुडार कोणाचो जावपाचो आसा, फुडार आजच्या युवा दमाच्या तरणाटे पिढीचो जावपाक. भाऊसाहेब बांदोडकर आणि जो गोंय राज्याचो एक पांय आसलो
एक साधन सुविधा बाबतीत असत किंवा शिक्षणा बाबतीत जे कार्य केले ते सुद्धा त्या वेळार जे तरणाटे आशिल्ले यूथ आशिल्ले सगळे गोंय राज्याचे तांचो विचार करून तांणी ती पावलां उचलली जेणे करून ते यूथ त्या वेळार योग्य शिक्षण घेवपाक पावले आनी आज गोंयभर एक जी आमची हायस्ट लिटरसी म्हणटा ती तांकां लागून शक्य जाली कारण तांणी त्या वेळार युथाचो आनी तरणाट्याचो जो प्रश्न आसा किंवा तांचे जे विचार आसा ते मनान दवरून काम केलें. गांवागांवांत त्यांनी शाळा बांदली भुरग्यांक शिक्षणाक खातीर गांवागांवांनी शाळा बांदून भुरगीं शिकपाक लागली. तशें इंडस्ट्रियलायझेशन जालें, लोकांक रोजगार मेळ्ळो. तशेंच कलाकारा खातीर तुम्ही पळयलें आसतलें पणजे आमचे कला अकादमी बांदली. तशेंच टॅक्निकल इन्स्टिट्यूशन जे आसात ते सुद्दां प्रमोट तेणी केलें जेणे करून लोकांक भुरग्यांक आमकां रोजगार मेळटा. पोस्टपोन जावना ते परमिशन आझाद मैदानाचें डिनाय जालां म्हणून आमी क्रांती मैदान म्हाड्डोळाचेर करपाक सोदता. सो म्हाजी मॅसेज एकूच आसतली त्या दिसा भाशेन आयज क्लियर आसतली की जाता तितले जेन झी यूथ आनी सगळे नो मॅटर वॉट द एज ग्रूप इज सगळ्यांनी थंय येवचें बिकॉज वी आर फायटींग फॉर वॉट इज रायटफुली अर्स. आमी कोणा कडेन फेवर मागिना, आमी आमकां जें कितें संविधानान बरयल्लें आसा तें मागपा खातीर येता. आणि आय थिंक एवरीबडी हॅज द रायट टू गो देर अँड पार्टिसिपेट इन दॅट. आणि हांव सगळ्यां कडेन हेच मागतलें की सगळ्यांनी खूब मोठ्या संख्येन थंय येवचें आनी आपलो सहभाग दाखोवचो. गोंय मुक्ती उपरांत राज्याच्या उदरगतीची जापसालदारकी घेवपी पयले मुख्यमंत्री म्हणून भाऊसाहेब बांदोडकर हांणी आपल्या कार्यकाळांत सामान्य लोकांक केंद्रस्थानी दवरून जायते म्हत्वाचे निर्णय घेतले. 1963 गोंयचे पयले विधानसभा वेंचणुके उपरांत ते मुख्यमंत्री जाल्ले. ते उपरांत गोंयचे उदरगतीची बुन्याद घटमूट करपा खातीर तांणी खास करून शिक्षण, ग्रामीण उदरगत, शेतकी, समाज कल्याण हांचेर भर दिलो. तांचे हें कार्य फुडें व्हरचें म्हणून आयोजकांनी उलो मारलो. पयली मुख्यमंत्री श्री भाऊसाहेब बांदोडकराचो आयज पुण्यतिथी. एक गोष्ट अजबाची गोष्ट ज्या दिसा भाऊसाहेब बांदोडकर 12 तारखेक जन्माक येयल्लो त्या दिसा तांचो एक मृत्यू जालो. सो आमकां गोंयच्या इतिहासान पयले मुख्यमंत्री आमकां बहुजन समाजाचो मेळ्ळो आनी इतलो बरो मनीस जावन गेल्लो. ज्या मनशाक तेणी शिक्षण दिलें, शाळेन शिकयलें ते मनीस आयज ताका खंय तरी विसरले अशें तरी दिसता. आयज सांगता आसतना अशें सांगूंक दिसता आतां गोंयचे मुख्यमंत्र्याक बहुजन समाजाचो येदो व्हडलो मुख्यमंत्री हो तुज्या नशिबान केन्ना ना. असो मुख्यमंत्री जाणार असो केन्नाच ना. तसेल तेची जमीन आनी राहील तेचें घर. आयज ताका भाऊसाहेब बांदोडकरान जे स्लोगन आमकां दिल्लें ते आयज गोंयचो मुख्यमंत्री आमकां डेली आमच्या शेतकारांच्या कानान घालता, मुणकारांच्या कानान घालता आनी तांकां सांगता आपूण आपल्या सरकारान तुमकां आयजचे बेगींतल्या बेगीन आमकां आयज स्कुळाचे प्रश्न, टॅलंटाचे प्रश्न सॉल्व करता म्हणून. आनी येयल्ले दिसा सांगता आमकां म्हाजें घर तुजें घर करता आनी तांकां सगळे डॉक्युमेंट हाडून सांगता. असलो मुख्यमंत्री पयलीं भाऊसाहेब बांदोडकर जर आसलो अशें आमकां हो डॉक्युमेंट हाडून दी तो डॉक्युमेंट हाडून दी सांगचो नासलो. की आमकां जे भाऊसाहेबान दिलें तशेंच तेजी जमीन राहील ताचो घर, बरे कायदे हाडून दिले, शिक्षण दिलें, नोकरी हाडल्यो आनी आमकां एक भोजनाचें राज्य स्थापन केलें. ते भोजनाचें राज्य खंय तरी आज गायब जालां आनी ताचें विलीकरण BJPक जालां. आज तुमी पळयात भाऊसाहेब बांदोडकर समाधी कितली वर्सां जाली, अक्षरशः ती गळून पडली, मोडून पडली. तरी पूण आज आमचो सरकार फाटीफुडें कितें जाता म्हाका खबर ना. अरे बांदात मरे कितलो टायम लागतलो म्हाका सांगूं पळया. आज पर्यंत तुमी ती बांदून कंप्लीट करूना. जशें म्हाका छत्रपती शिवाजी महाराजाची याद येता की छत्रपती शिवाजी महाराजी अशीच समाधी वाळीन घातिली, 200 वर्सां घातिली. जेन्ना आमचो ज्योतिबा फुले थंय गेलो, वयर गेलो, तांणी ती समाधी सोदून काडली. तशीच आमची ही भाऊसाहेबाची समाधी तुमी वाळीत घालपाक सोदतात. आज भाऊसाहेब बांदोडकर जे पळयतात ते फक्त समाधी आनी पुतळ्या मदीं सीमीत जाल्यात. तांचें कार्य कोणूच मुखार व्हरना. भाऊसाहेब बांदोडकर हेंची पुण्यतिथी आनी आयज ती गोंयभर सगळे आमी पुण्यतिथी पाळटा. आनी हांव भाऊसाहेबाक ह्या पुण्यतिथीच्या निमित्तान हांव सुभाष केळकर श्रद्धांजली व्यक्त करता. आनी भाऊसाहेबाक खरोच हो आमच्या गोरगरिबांचो एक नेतो. हेज्या पासून आमी वंचीत जाले, मुकले. आज तेज्या कार्य फुडें व्हरपाची गरज आसा आनी तेजें कार्य फुडें व्हरपाक
सगळ्यांनी गोंयचे जे जाणकार लोक आसा तेंच्यांनी फुडें येवचे आणि भाऊसाहेबाचे कार्य फुडें व्हरचे. मांद्रे मतदारसंघ हो मोगो पक्षाकूच आसतलो जाल्यार डेफिनेटली मोगो पक्षाक आसतलो आणि आमी मोगो पक्षाचेर जर केंद्रीय समितीन युतीच्या युती इलेक्शनाक आमी वयतले युती करून जाल्यार मोगो पक्ष ह्यो प्रायोरिटी आसतलो आणि मांद्रे मतदारसंघ ह्यो मोगो पक्ष म्हाका दिसता मोगो पक्ष ह्यो क्लेम करतलो आणि मोगो पक्ष लढयतलो. या गोमंतकातले प्रत्येक भुरगो हो सुशिक्षित जावपाक जाय, हो सुसंस्कृत जावपाक जाय आणि तो स्वतःच्या पायाचेर उबो रावपाक जाय. ह्याच दृष्टिकोनातून भाऊसाहेब बांदोडकरान ह्यो सरकारी प्राथमिक शाळा सुरू केल्ल्यो. जे तेंचे स्वप्न असले ते आज साकार जाताना दिसता. कारण आज आमचो गोमंतकातली प्रत्येक युवक हो सुशिक्षित जाल्लो आसा, सुसंस्कृत जाल्लो आसा आणि स्वतःच्या पायाचेर उबो रावल्लो आसा. आणि आमकां तर नदरेक दिसता एक भाऊसाहेबाचे फॉलोवर किंवा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे कार्यकर्ते सेवा करपाचे कार्यकर्ते ह्या नात्यान ही जी तारोलकर जे आसा सध्या ते भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या विचाराचेरच चलता. जे भाऊसाहेब बांदोडकरा बरोबर खान लावन काम करपी असे ज्येष्ठ नागरिक हांगा उपस्थित आसात आणि भाऊ प्रेमी हांगा उपस्थित आसात. आयच्या ह्या पुण्यतिथी निमित्त हांव एकूच सांगूंक इच्छिता, आयज हांव प्रशांत नाईक म्हणून आयज तुमच्या समोर उबो आसा. म्हाका दिसता म्हाजो आजो आणि माझे जायते जे आमच्या वाड्या वयले जे ज्येष्ठ जे नागरिक जे आता सध्या आमच्या बरोबर ना हांगासर, जे तुम्ही नाव ऐकलं असतले बापला राया नायक, हे आमचे एक चुलत आजे असो. सो हे भाऊसाहेब बांदोडकरा बरोबर असे खान लावून आवडपी आणि आमची ही फुडली पिढी ह्या मांद्रे मतदारसंघात न्हय तर पेडणे तालुक्यात मोगो पक्षाक हो एक वेगळोच एक आशीर्वाद आसा. गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. परतून घ्या एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. नैऋत्य मान्सूनाचो प्रभाव गोंयांत अजूनही दुबळो आसा. राज्यातल्या चडशा वाठारांनी हलको तो मध्यम पावस पडलो. 18 ऑगस्ट मेरेन मध्यम पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. तशेंच सध्या हवामानाची शिटकावणी दिवंक ना. फाटल्या 24 वरांत वाळपयत 42.4 मिलीमीटर आणि केप्यां 30.4 मिलीमीटर मध्यम पावस पडलो. पेडणे, मडगांव, धारबांदोडा, पणजी, काणकोण सारख्या हेर कांय सुवातींनी हलको पावस पडपाची माहिती मेळ्ळ्या. उटंगराचो पावस वा नेटाचे वारे नाशिल्ले. गोंयांत मोसमी पावसाची तूट आतां 32.1% पावल्या. हवामानाची शिटकावणी दिवंक नाशिल्ल्यान 12 ते 18 ऑगस्ट मेरेन दर दिसा दोनूय जिल्ल्यांनी मध्यम पावस पडटलो असो अदमास IMDन उक्तायला. बिरेस्ताचे तापमान 31 ते 26 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. गोंयांत मध्यम पावस. राज्यांत पावसाची उणीव 32.1%. सादारणपणान ढगाळ मळब. 18 ऑगस्ट मेरेन पावसाची शक्यताय. तापमान 31 ते 26 डिग्री सेल्सियस मजगती. गोंयांत व्हडल्या ल्हाराची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.